केल्ले पळय ते आमीच सीएमाक सांगलेले की तूं सगळ्यांक धाड इन्स्पेक्शन कर whoever is not following the protocol should follow. So especially as far as fire safety is concerned, जे जे वस्तू कितें नासल्यो तितल्यो घालूंक लायल्यो तेणी घातल्या उपरांत मागीर ओपन जातले. डायरेक्टर म्हणटा की एनओसी दिवंक ना म्हणटा तेणी अजून कोणाक ना ना दिल्या सगळ्यांक कोणें सील केल्ले आनी कोणाक ओपन करूंक लायले इज ओनली आफ्टर फॉलोईंग द प्रोटोकॉल. So you mean I am not protocols? I am not favoring anybody over here. It was my suggestion in writing given to the Honorable Chief Minister. So And also a club policy. मुंबय हा आनी खंयचे स्टेटीन हा दिल्ली हा सो क्लब पॉलिसी फॉर्म करपाक जाय ही हांवें सीएमाक सांगल्या की जाता तितले बेगीन जाय जाल्यार एसेंब्लीन तुका घालूंक जाय जाल्यार आतां एसेंब्ली येता आमची 10-12 तारीख तितूनय घालूंक जाय जाल्यार घाल आनी एक क्लब पॉलिसी विथ ऑल बार अँड रेस्टॉरंट आतां घेता विच इज रॉंग. वेन यू आर रनिंग अ क्लब अप टू 5 o'clock in the morning you should have a club policy where all these NOCs are required. After you get this NOC only panchayat can give a license. आता कितें जातालें पंचायत पयली लायसन दिताले पयली ना ना थोडे जाण डिस्कोय दिताले क्लबूय दिताले तांकां दिवंक मेळटा दिवंक मेळना त्या खातीर हें होम डिपार्टमेंटान दिवचें म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला सीएमाक आयदर होम डिपार्टमेंट ऑर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ऑर अंडर GTDC तेका जाय पळय थिंगा लेट सीएम डिसायड डेट. बट यू मीन टू से इन लायन्स ऑफ आमचे जे हेका दिता आमचो काजिनोंक दिता लायसन तशें क्लब लायसन जे आहा हें मॉनिटर होम डिपार्टमेंटान करीत जाल्यार बरें जातलें अंडर सिंगल विंडो. इट हॅज टू हॅव फायर अँड इमर्जन्सी लायसन्स आमचे साऊंड म्हणजे साऊंड प्रूफ हा म्हणून फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल. यू मीन टू से FDA पंचायतीन इलिगल लायसन्स दिले न्ही इलिगल लायसन रे पंचायतीन डायरेक्ट लायसन्स थोडी दिल्या जी आता चालू आहा दॅट इज इनकम्प्लीट लायसन्स म्हणटा. त्या खातीर एक प्रॉपर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करून हें लायसन दिवपाची गरज आहा आनी त्या खातीर होम डिपार्टमेंटान दिवप हें योग्य जातलें नाल्यार GTDCन दिवंक जाता नाल्यार एंटरटेनमेंट सोसायटी सेम सब्जेक्ट की हें बेगीन कर म्हणून कित्याक आतां एवरी टायम ही ब्लेम गेम जाता तो म्हणटा हेणें दिलें म्हणून हांवें दिलें लायसन हांवें दिलें म्हणून तेणें दिलें लायसन. सो ही ब्लेम गेम जावची न्हू. फ्युचरान गोंयान जी लायसनां आहा रेस्टॉरंट लायसन आसूं ऑर आमचे क्लब लायसन आसूं ऑर आमचे आनी कसले लायसन आसूं गेस्ट हाऊस लायसन आसूं ते कम्प्लीट जे हे आहा फॉर्मेलिटी आहा ती कम्प्लीट करूनच दिवपाची. कोर्ट इज मॉनिटरिंग दीस हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग आमचे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एडिशनल सेशन्स कोर्टान काल जे कितें आहा ते डिसिजन दिला. सो ऑल दीज थिंग्स वीच आर देर आर डेफिनेटली गोइंग टू ओनली सी दॅट दीस लॉजिकल एंडाक ही केस वचपाची गरज आहा आनी ही केस 100% लॉजिकल एंडाक वयतली कित्याक जे लोक मेल्यात तांकां न्याय तेंचे फॅमिलीक आमचे इंडियेच्या लोकांक न्याय दिवपाची आयज गरज आहा आनी त्या खातीर जे जे कितें करपाक जाय तितले सरकार करता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज पर्सनली मॉनिटरिंग दीस केस. मायकल बाब जस्ट वन क्वेश्चन इनकम्प्लीट लायसन्साचे दिवन क्लब चलताले तूं म्हणटा पळय थंय क्लुडिंग क्लब आमी आदीं सांगला तुका इनकम्प्लीट लायसनां म्हणजे कितें आतां हे क्लब लायसन्सीस जे भायर सरले प्रकरण की तेका आमी रेस्टॉरंट लायसनूच म्हणून पंचायत दिताली FDA दिताली पोल्युशन कंट्रोल बट फायनली एक गव्हर्मेंटाचे लायसन्स आसपाची गरज आहा. ओनली आफ्टर यू हॅव ऑल दीज लायसन्सीस पंचायत कॅन गिव्ह यू दॅट लायसन्स. मग आता एनओसी देऊन ओपन केले म्हणटा तुम्ही सील्ड केल्ले पळय ते रिओपन केले. सी फायराची जी कमी आसली भितर तेच दिवपाक जाय आसलें न्हू तांकां ऑर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर एनी अदर लायसन्स डायरेक्टर तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना तेंचे आसचें ना तें